आवाज बंद कर सगळं लास्ट बटन बोलू नका. पात्रांव आयज हांगा तुमी लेक लायट्यो घातल्या ब्युटिफाय केल्या हाजेर तूं कितें सांगूंक शकता? सांगूंक शकता म्हटल्यार सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. आनी म्हाका याद आहा पोरूं आमी हांगासर जो आमचो गांवचो सोशल वर्कर बाब रोगोजीन तो आमगेर येयलो आनी तेन्ना म्हाका एक सांगलें की आपण हांगा उजवाड करपाक जाय आनी हांगा लायटी घालपाक जाय. आतां तुमी घालपाक दितले काय तेन्ना तेणी ते लायटी घातलेले एक वर्स पयलीं. तीच याद आयज आमकां आहा. आनी हीच आतां तेजे चेडो न्यू मेंबर जाला पंचायतीचो तेणी इनिशिएटीव घेतले आनी हे फावटी तेणी हें केला बाब जिम डिसोजा तेका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमी वेलसांव क्रिस्तांव हिंदू एकवटान रावता आनी एकवटान कितें आसलेलें आमी सेलिब्रेशन करता. तशेंच आमी हेच्या फुडें आतां आहा तशेंच रावतले एकवटान रावतले आनी हेच्या फुडें एकवटान रावतले आनी आमचे प्रोग्राम आहा आमचे ते आमी सेलिब्रेट करतले. आनी हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा बाब रोगोजिनाक की तेणी इनिशिएटीव घेतलो. आतां तो चेडो बाब रिजीम तेणी घेता त्या खातीर हांव तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. बसत बाब आयज तुमी हांगा हे विसर्जन सायटीचेर आसा हांगा जायते लायट्यो लायल्या आयज तुमकां कशें दिसता कितें सांगूंक शकता तूं? पयले सुवातेर 2022च्या चवथीची सगळ्या समेस्तांक परबीं हांगा जमेल्ल्या तशेंच गोंयभर आमच्या भावा भयणांक आयच्या चवथीची परबीं भेटयतना आमकां काळजान साकून खोस भोगता. कोविडा नंतर कोविडाच्या वेळार अशें सावट कशें जाल्लें आनी येदे वेळार गेल्ल्या वर्सा 2021 बाब रोकोजियान आमचो गांवचो भाव समाजसेवक तेजी जायतीं कार्यां सगळ्यांनी तुमी पळयल्या आसतलीं. तर गेल्ल्या वर्सा आमकां होच उजवाड तेणें फावो करून दिलो. आमी हेजे पयलीं हांगा अशें लायटी घालून विसर्जन करिनाशिल्ले. आमी दिंडी मारीत येताले आमची मिरवणूक गणपतीची काडीत येताले आनी हांगा आमी तळ्यान आमचे वार्षिक जाणटेल्याच्या वेळार साकून विसर्जन करताले. तेन्ना ही जी सुविधा गेल्ले वर्सा सावन आमकां दिल्ले बद्दल देव तांकां गणपती तसोच आमचो ग्रामदेव दामबाब तांकां सदैव बरें आरोग्य दिवं आनी अशेंच तांकां लोकांचे कार्य करपाची तांकां उमेद वाडोवन दिवं अशें हांव देवा कडेन मागतां. सर आयज हे विसर्जन सायट जे आसा तूं आयज सेकंड वर्स परत तूं आयज लायट घालता जायतो गांवचो लोक हॅप्पी आहा कितें सांगूंक शकता सर? सर आमी गेल्या वर्साक आमकां दिसलें की हे सदांच काळोखांत हें फंक्शन जातालीं आनी म्हाका दिसलें जेन्ना हांव म्हज्या इश्टागेर गेल्लो शहरागेर आनी गणपतीक हांव बसून तेंचे स्वीट खात आसतना हांवें म्हणलें ताका बाबा आमच्या हिंगा कितें एक उजवाड करपाक जायना हें गेल्या त्या वर्साक. आनी तेणें म्हाका ताबडतोब कमिटीको विचारून ताबडतोब तेणें म्हाका हें पर्मिशन दिलें आनी हांवें ताबडतोब म्हजी डिप्युटी सरपंच आसली म्हजी सून आसली ताकाय सांगलें की आमी हें बरे भाशेन करुया आनी गेल्या वर्साक आमी बरे भाशेन हे भाशेन केलें. आनी म्हाका आतां आज खुशालकाय दिसता की आज एक पयलो आमी आमचो सुरवात जाल्लो तो आज एक दुसरो भाग म्हाका आमच्या बाब बेळगांव रेमेडिएशन हेज्याहून व्हडलो केलो आनी म्हाका दिसता असो मुखार मुखार न्हू हें वाडत वयतलें आनी आख्खे आमचे वेलसांव एक बरो विश्वास हे भाशेन जातलो मुखार. हो एकवटान जाला आनी एकवटाचेर आमी आज बाराबरी आहाय आनी म्हाका इतली खुशालकाय भोगता जेन्ना म्हजे पॅनलाचे 2 कॅन्डिडेट आसले म्हजो चेडो आनी बाय तेकला आनी तेज बराबर म्हाका मार्यानान आपल्याचोय कॅन्डिडेट म्हाका सपोर्टाक दिलो आनी हे तिगांचोय जर हांवें आज वावर चयलो जाल्यार हांव खूब खुशी आनी देवान तेमचेर आशिर्वाद घालूं आनी हेय लोकांचेर जेन्ना म्हज्या कमिटीचेर पयलो हे पाली थोड्या शेतकारा असोसिएशनाचेर
हांव उपकारी कित्याक म्हाका तेणी जायती फेसिलिटी दिली. तें उदक थोडें आहलें तें बंद करपाकूय ताचो म्हाका आदार मेळ्ळो. कित्याक गणपती मातशें वयर वतालें हें उदक बंद कोना जाल्यार तेणी हांव कमिटीकूय देबर कर म्हणटा. जें ऑप्शनाक कोणें थोडें घेतलें तांकांय देबर कर म्हणटा. कित्याक म्हाका त्रास नासतना सगळे युनायटेड आनी दाखयता की धर्म देव सगळो एक आनी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकठांय रावन असले आमच्या वेलसांव युनायटेड दवरतले म्हूण म्हाका आस आहा. कित्याक आमकां हें कितें आज आमी केलां जाल्यार हो आमचो वेलसांव पाली इस्वर्सीचो एकूच